फुडले 3 वर्सां खातीर सरकारान जाहीर केल्लें शेक धोरण सरकारान कोणाच्याच दबावा खाला बदलचें न्हय ही पॉलिसी खूब बरी आसा अशें शेकवाल्यांची एक संघटना म्हणटा। कितलेशाच शेकवाल्यांनी शेकां खातीर अर्ज केल्यात। आतां सरकारान धोरण बदललें जाल्यार कोर्टांत वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। शेकवाल्यांचे सध्या 2 गट जाल्यात, सरकारी जमनी वयले आनी प्रायव्हेट शेक अशेय प्रकार आसात। सरकाराचें शेक धोरण एकल्याक मानवल्यार दुसऱ्याक मानवना अशें फाटलीं 2 वर्सां चल्लां। हातूंतले शेकवाल्यांचे एके संघटनेन शुक्रारा मुखेल सचीव आनी पर्यटन संचालकांक कायदेशीर नोटीस दिली। सरकाराचें शेक धोरण परत बदलपाचेर विचार चल्ला असो दुबाव लागिल्ल्यान संघटनेन ते आड नेट धरला। लीगल नोटीस केल्या जी गव्हर्मेंटान पॉलिसी अनाउन्स केल्या तीच दवरची म्हणून आमकां खबर येयल्या की तेणें रेफरन्साक पोत्ती धाडल्या म्हणून पॉलिसी नोटीस आमी हेका लागून सर्व केला की तुमी पॉलिसी भायर काडली, तुमी आमच्या लोकांनी फॉर्मां 40 आनी 3 पेजी डावनलोड केल्यो आनी लोकांनी फी भरून तुमकां फॉर्मां सबमीट केली, तुमच्यान ही पॉलिसी पोत्तून घेवंक जायना। इफ यू आर चेंजींग तुमी तर चेंज करता जाल्यार कॉरिजंटल म्हणून मायनर कितें करूंक जाता पूण मायनरूय तितून करूंक आमी म्हणटा मायनरूय करूंक जायना आनी एज फार एज दीस एक्सपिरियन्स कॅटेगरी वा क्लॉज चेंज करूंक जाता तें जाता मेजर चेंज। सो वी हॅव सर्व इफ द अदर पार्टी कॅन गो टू कोर्ट इफ द गव्हर्मेंट चेंजीस आतां गव्हर्मेंट तर चेंज करता ही पॉलिसी जाल्यार वी वील गो टू कोर्ट आनी वी वील स्टॉप द प्रोसेस। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान हालींच 2013 ते 2016 ह्या 3 वर्सां खातीर शेक धोरण जाहीर केल्लें। ह्या धोरणा प्रमाण नव्या आनी 3 वर्सां मेरेन अणभव आशिल्ल्या 10% शेकवाल्यांक आनी 3 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्या 90% शेकवाल्यांक शेक घालपाक मेळटलें। पूण शेकवाल्यांचे दुसऱ्या गटाक तें मानवल्लें ना। तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर। उसगांवां नेस्ले फॅक्टरी कडेन रावपी थळाव्यांक फॅक्टरींतल्या शिवरेजीचो त्रास जाता। कंपनी घाण उदक थंयच्या न्हंयत सोडटा म्हणून तिडकल्ल्या लोकांनी शुक्रारा कंपनीचेर मोर्चा व्हेलो। गांवचे लोक नेस्लेचेर बेजारल्यात। ते म्हणटात कंपनी थळाव्यांक नोकऱ्योय दिना आनी वेल्यान वाठार घाण करता। थंयच्या पंचान नेस्लेच्या अधिकाऱ्या आड केल्ली कागाळ फोंडेच्या पुलिसांनी नोंद केल्या। उसगांवां नेस्ले फॅक्टरी लागसार रावपी थळाव्यांनी शुक्रारा कंपनीचे अधिकाऱ्यांक घेराव घालो। कंपनी गांवचे न्हंयत घाण उदक सोडटा, तांकां गांवचे पडिल्ले ना म्हूण लोकांची कागाळ। नेस्ले जी फॅक्टरी आहा तिणे रातचे सगळे तो सांगता इन्सिडंट जाला म्हणून उदीक सगळें व्हाळान सोडलां आनी हे कंप्लीट उदीक आमच्या ओपा नदी हें आहा न्हू न्हंय आहा न्हू तें कंप्लीट न्हंय वयता आनी तें जर मिक्स जालें नुस्तें सुद्दां आतां बारीक बारीक मेलां। आतां लोकांक कितलो आतां त्रास जातलो हे पणजे पर्यंत उदीक पावता। त्या वासान आमकां खूब त्रास जाता आनी फुडें नुस्तें म्हणटा तें आमकां मेळपाना न्हू बारीक नुस्तें आहा तें तिगूर बिगूर ते तेंची काती वयताय। हे पोल्युटेड उदकांत पेट्रोलाचो वास 80% तरी आसा आनी हो वास आमच्या लोकल एरियेन सगळ्याच्या घरान घुसला आनी म्हाज्या स्वताच्या घरान घुसून म्हाजी मिसेस प्रेग्नेंट आसा तिका उलटी येयली आनी रेस्पिरेशन घेवपाक त्रास जावंक लागले। गांवचे लोक म्हणटाय हिंगा शिकलेले नाय म्हणटाय कोण 8th आहे 10th आहे तांकां घेयनाय ते आमी तांकां ITI भुरगे पर्यंत दिले ITI दिले 12th प्लस ITI दिले ते हिंगाच्या भुरग्यांक घेवपाक रेडी नाय। हेच कंपनीन भितर तुमी चॅक करचें न्हू जाल्यार 100कीन वयर भुरगे 5ची सोयी आसतले ते हुंयचे ते भायले आसतले तांकां हिंगा ऑफिसरांनी पयशे घेवन कामाक लायिल्ले। उपरांत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकाऱ्यांनी थंय वचून उदकाचे नमुने घेतले। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण कंपनीन उपरांत हे उदक सोडप बंद केले, मात कंपनीचे अधिकारी ह्या गजालीचेर उलोवंक तयार नात। इतले मजगती पंच विलियम मास्करेनासान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे आड पुलिशेंत केल्ली कागाळ फोंडेच्या पुलिसांनी नोंद करून घेतल्या। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। पयलींच्या काळांत मन रिजवणी खातीर वेगवेगळे खेळ गोंयांत खेळटाले ते आतांच्या आधुनीक काळांतल्या तरणाट्यांक खबर सुद्दां आसचें ना। ताबलांचो खेळ हो तातूंतलोच एक प्रकार। गोंयच्या कांय वाठारांनी लोक अजुनूय हो पारंपारीक खेळ खेळटात। पळयात केपेच्या तिळामोळ गांवांत पीटर फर्नांडीस आनी ताचे वांगडी ताबलांनी खेळपाक सामके गर्ग जाल्यात। भुरगेपणांतल्यान हो खेळ खेळटा अशें पीटर म्हणटा। भुरगेपणी साकून आमी खेळटात। आतां सगळ्यो गेम जाल्या, क्रिकेट जाल्या, फुटबॉल जाला, ते भुरगे आतां ह्या ताबलांनी खेळोंक वचनाय, आमी खेळटाय। पिटरान ह्या खेळाची म्हायती दिली। पयलो ताबलो 8 आनी 12 खेळ म्हणजे विशेष टायमपास आनी दोगां तिगांक खेळ आनी घरान गेल्यार गुल मोत्ता अशी
एक ताबलो पडलो न्हू जाल्यार म्हाका गुल लाभा मेळटा ना जाल्यार म्हाका लाभा मेळना. गड्ड्यांनी, कोयणेबाळ, लोकोरियो आनी ताबलांनी हे पयलींचे खुबशे खेळ आतांच्या काळात शारांनी तरी पळोवपाक मेळना. ह्या खेळाची जतनाय गांवच्या लोकांनी केल्या ते पळोवपाक बरें दिसता. केपेच्यान आमचो रिपोर्टर मयूर नायक. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.